बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा हांव तुका दिनवासितां आर्गां दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकले चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त पिडा त्रास कोश्ट खोटेपण बावार्थीपण आनीक गरीबसाण पयस केली. देखून स्वर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो. देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरा पासून अजापां मिलाग्रो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्मे म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगोटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां करूं. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्तां तुका, म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगोटूंक आनीक सगळीं उतरां पवित्र आत्म्याचीं उतरां करूं. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक शेअर करता, व्हायरल करता, तांकां सदांच धाडपाक हुस्को दी, दुयेंसां तांची बरी कर, कोवीड दुयेंस ताचे सुरशिल्लें पयस दवर आनीक सगल्यो गरजो आडखळ्यो तांच्योतून तांकां मेकळ्यो करून फावो कर. आमेन. आयज तारीख जावन आसा 15 एप्रिल 2021. हांव सजमतां देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी म्हजे पयलींचे व्हिडिओ पळयले तीं पवित्र जालीं म्हणून आनीक जेजूचो वर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. येवकार तुका आनीक तुजे फॅमिलीक यूट्यूब लायव्हाचेर जेजूच्या नांवान देव बरो दीस तुमकां दिवं. मार्क 1 वळ 11. आनीक स्वर्गार्थावन अशी जाप जाली, तूं म्हजो पूत सगळे अपुरबायेचो, तुजेर आसा म्हजें दादूसपण. तर आमकां हिंगा कळोन येता की जेजूचें दादूसपण, देवाचें दादूसपण, स्वर्गीच्या बापाचें जावन आसा ताच्या पुताचेर अवलंबून आसा. ताका लागून जेजून सांगिलां की तुमी म्हगेल्या बापा कडेन मागाय म्हज्या नांवान. जें आमी संवसारांत कितें कोताय तें सगळें जेजूच्या नांवान करपाचें. फकत जेजू कडसानूच करपाचें, कित्याक खूद स्वर्गीच्या बापान आमकां सांगिलां, चोय तुजेर आसा म्हजें दादूसपण. तर आमी देवाक आमी प्रेज आनी वर्शीप करपाक वताय आनी कितें करपाक वताय पातकां रावन, तें आमगेल्या देवा पावना. देव आमच्या भितर ना जाल्यार आमी देवाक वाखाणूंक शकनाय. जे मेरेन तूं पवित्र कॅथलीक जायना, तुज्यान देवाक वाखाणपाक जायना. तुवें तर कोशिश देखून केली, तुवें हिंगा थिंगा धांवलो, ट्राय केली, जायना, पावना, देवा पावना. कित्याक तुजे भितर खूद देव ना. आमी दुसऱ्यांक केदो वाखाणटाय जेन्ना आमी तेंचे बोरी तेंगेले जिविताची आमी सगळी स्टडी केली, आमी तांकां वळखताय, आमी जाणाय, आमी तांकां वाखाणटाय. कोण जावं ते गोच्ची जावं, घरांतू जावं, कोण व्हडले मिनिस्टर जावं ओ क्वीन जावं, आमी कित्याक वाखाणटाय तांकां की आमकां तेंगेल्या जिविताची पद्दत, तेंगेलें पद, तेंगेलो चाल वेव्हार, ती लोकांक कितको आदार कोताय तें आमी सगळें जाणाय. तेन्ना आमी तांकां वाखाणटाय. तर आमी हिंगा देवाक वाखाणपाक ट्राय कोताय, पूण आमी पातकां आहाय. ताडी माताय, हॉर्सां कांतर म्हणटाय, कॅरिझमॅटीक म्हणटाय तें येयलां, आनी आमी ट्राय कोत्ताय, पूण आमकां तेजो फळ मेळना. आमी तितून रावंडेबावटां उत्ताय, आमकां सुद्दां कॅरिझमॅटीक मिटिंगेक गेल्यार कितें जातो मो, ओ रितीरांक गेल्यार कितें जातो मो, कांय जायना. कित्याक आमी जोण एकल्यान आमगेलें जिवीत बदलूंक आमी तोकोच घेयलो ना. आनीक तुका जोण एकल्याक जिवीत बदलूंक अणभव मेळटलो, पदवी मेळटली, एक बळ मेळटलें, एक सोयीक मेळटलो. जेन्ना फुडलो जो मनीस जो तुका रितीर दिता तो पवित्र आत्म्यान भरलेलो आसल्यार तेजी उतरां पवित्र आत्म्याची जातलीं आनी तेन्नाच तूं एक पवित्र कातोलीक जावपाक पावतलो. आनीक तुका हो तर व्हिडिओ फर्स्ट टायम मेळ्ळा, चॅनलाचेर येयला तूं फर्स्ट टायम, जाल्यार डिस्क्रिप्शनां वच आनीक सगळें डिस्क्रिप्शन बरे भाशेन वाच. बरयलां कितू पाटी वाचपाचें, कितें करपाचें, सारकें कर ते भाशेन आनीक तुका 5-10 मिनटां पुरो पवित्र जावपाक. तुजेर आसा म्हजें दादोसपण. तर आमकां जिवितांत
कितेंय तरी जायें, भलायकेचे वाटेन, दुडवाचे वाटेन, नाजाल्यार गिरेस्तकायेचे वाटेन कितें तरी आमकां जायें जाल्यार आमकां फकत जेजूचेर आमी बावाट दवरपाचो. सारकी आमी जेजूचे भाशेन जावपाचीं. तेन्नाच आमकां स्वर्गीचो बाप म्हणटलो, तुजेर आसा म्हजें दादूसपण, कित्याक हांव जेजूचे भाशेन जाला. देवान स्वर्गीच्या बापान जीं उतरां जेजूक म्हणलीं, तुजेर आसा म्हजें दादूसपण, तर तीं उतरां आयज स्वर्गीचो बाप म्हाका म्हणटा, कित्याक हांव पवित्र जाले 7 म्हयने जाले. तर तुमकां आयज पवित्र आत्मो सोयेक दिता. आनीक हीं देवाचीं उतरां स्वर्गीचो बाप तुका म्हणटलो, तूं जेन्ना पवित्र जातलो तेन्ना तुका म्हणटलो, तुजेर आसा म्हजें दादूसपण. तर तेन्ना आमचें नांव स्वर्गीच्या बुकार, जिविताच्या बुकाचेर देव बरयतलो. बायबलाचेर चुये, गुगलाचेर मानचुये, बुक ऑफ लायफ म्हूण मारे बायबल वर्स येतोलें. तर आमकां देवाचे नदरेन तर रावपा जाय, देवाचे सावळेक तरी आमकां रावपा जाय, जाल्यार आमी हीं उतरां आमच्या जिविताक लायन घेवपा जाय. तुजेर आसा म्हजें दादूसपण. देव आमचेर खुशाल आसतलो. दादूसपण म्हळ्यार जाणाय तुमी, देव आमगेल्या वेव्हाराचेर, आमगेल्या चालीचेर खुशाल आसतलो. कित्याक आमी जेजूच्या भाशेन काम कोत्ताय, देवाचे भाशेन आमी संवसारांत जालीं. तेकाच लागून देवान आमकां ह्या संवसारांत घायलें. आपल्याचे भाशेन आमी चलपाक आनी सगळे वस्तूंचेर आमकां अधिकार दिला. तर तुजेर आसा म्हजें दादूसपण हें उतर आमी स्वर्गीच्या बापाक संदी दिवपाक जाय. आमकां म्हणपाक जेन्ना पवित्र आत्मो आमचेर येतलो तेन्ना स्वर्गीचो बाप म्हणटलो, तुजेर आसा म्हजें दादूसपण. हेजो अर्थ म्हणल्यार आमी जेजूचे भाशेन जावन जेजूचो वावर नेट्टान फुडें वतलीं. तर 24 वरां म्हगेलें प्रिचींग घालून आयकाय दीस आनीक रात. आनीक फाल्यां उठोन बरयाय, सगळें आहा तशें बरयाय. आनीक तुमी तेंच तुमगेल्या युट्यूबाचेर अपलोड कराय. तेन्ना की तुमी जेजूचो वावर फुडें वतलीं. तेन्नाच की देवाचीं सगळीं देणी बेसांवां तुमच्या जिवितांत ओत्तलीं सारकीं. 12 मागीर रोखडोच पवित्र आत्म्यान जेजूक भायर काडून व्हरून ओरोण्यांत पावयलो. आनीक 40 दीस तो ओरोण्यांत रावलो. आनीक सैतान ताची परिक्षा करतालो. जनावरां बरोबर थंय तो रावलो. आनीक देवदूत ताची सेवा करताले. तर आमकां आमगेल्या जिवितांत, संवसारी जिवितांत फकत 120 वर्स तें मॅक्झिमम सुबेज म्हणटाय ती 120. आनीक सुबेज वर्स कोण भोगूंक पावतलो? जो मनीस पवित्र कातोलीक जातलो तो. नाजाल्यार जाणाय तुमी, जीं सगळीं कातोलिकां गोंयकारां वायटान आहाय, तीं सगळीं कितें कोन्न पिशाच्या सुण्याचे भाशेन तेंचें मरण येता तें चोयलें तुमी. तर तें भोगूंक पडटलें. चूक ना तें. संवसारांतूच तें दिश्टी पडटा. कित्याक वायटाचें फारीकपण तुका संवसारांतूच मेळटा. तुमी वायट केलो, लोक कितको मेलो तो चोयला. तर पातकांचें फारीकपण दर एक मनशाक संवसारांतूच दिश्टी पडटा. तें कोणें लिपोवपा जायना. जो पातकी आहा तेका घात रावता. तें आनी चूक ना. देंवसार तुका जात तितू बेगीन तुजो जीव घेवन तुका काबार करपाक वता. तर तुमी पातक सोडाय. आज हो पवित्र आत्म्याचो उलो आयकोन पवित्र कातोलीक जाय. आनीक तुमकां उपाय ना. नाजाल्यार तुमच्या गोऱ्याब्याचें, तुमच्या भुरग्यांचें, तुमचे येताय त्यो सगल्यो पिळगेचें निसणटोन. पवित्र आत्म्यान जेजूक भायर काडून ओरोण्यांत पावयलो. तर जेन्ना आमचेर पवित्र आत्मो येतलो, जेन्ना हांव पवित्र कातोलीक जातलो, तेन्नाच पवित्र आत्मो म्हज्या जिवितांत भितर सरतलो. आनी तेन्ना जेजून म्हणलां,
बाप आनीक हांवूय येवन तुमच्या जिवितांत आमचें ठिकाण करतल्यात. तर पवित्र आत्मो येयलो आमच्या जिवितांत सांतीस त्रिनादीचो एक देव आसोता. तर तेन्नाच आमी जे परी जेजूक पवित्र आत्म्यान काडून व्हरोण्यात वयलो. आनीक देवदूत ताची सेवा करताले. जेन्ना आमी पवित्र कातोलीक जातलीं पवित्र आत्मो आमचेर येयलो म्हूण तूं, पूण आख्खोच सांतीस त्रिनादीचो एक देव आमचे भितर आसोता. आमी देवाचे भाशेन जाताय. देवाचे भाशेन आमची चाल, आमचो वेव्हार, आमचीं उतरां देवाचे भाशेन जाताय. संवसारांत आमी जेजू क्रिस्ताचें रूप आमी, जेजू क्रिस्ताचो वावर आमी, जेजूचे हात पांये आमी. तर जेजू आमचे वरवीं उलयता, आमचे वरवीं दुसऱ्यांक जेजू आदार कोत्ता. पूण देवाक कोणाची गरज आहा? आमची. आमी न्हय देवाच्यान कोणाक दुसऱ्यांक बरेपण दिवपाक जायना. फकत देवाचे काकुटीन संवसार चलवता. देवाची कृपा तर संवसारांत तर भोगूंक मेळटली जाल्यार पवित्र कातोलिकांची गरज ना जाल्यार देवाची कृपा कोणाक भोगूंक मेळना. तुमी जाणाय पिशाचे भाशेन सगळीं कातोलिकां सगळें घास मारूंक वयताय पिशाचे सुण्याचे भाशेन. तर हो देवाचो संदेश, ही देवाची पद्दत आहा ती आमी सारकी आमगेल्या जिविताक लावन घेवपा जाय. आमगेलो वेव्हार, आमगेलीं उतरां, आमगेलीं चिंतनां, आमगेलें मन, आमगेलें काळीज सगळें ते पद्दतीन चलपा जाय. आनीक तें चलता जाल्यार आमी पवित्र कातोलीक जावपा पडटलीं. तेन्नाच आमगेली पद्दत सगळी देवाचे भाशेन जातली. आनीक आमचे जिवितांत देवदूत आमची सेवा करतले. आमकां भिवपाची कांय गरज ना. बायबलाचे वेस आहा माऱ्यांचे पयलें देवाचें राज सोदात आनीक ताचे उपरांत तुमकां सगळें हांव दितलो. तुमी जेजू देव म्हणटा, जेजू म्हणटा, तुमी एकटावपाक सगळें घास मारपाक भोंवनाकाय. पिशांची सुणी जाय नाकाय. जिवीत बदले आयसान पुरो. सगळें म्हणटा जेजू म्हणटा आपण तुका दितलो. आपण म्हळ्यार कोण? सर्गीचो बाप म्हळ्यार सांतीस त्रिनादीचो एक देव. देव आमकां दितलो केन्ना? जेन्ना आमी पवित्र कातोलीक जायन देवाचो वावर आमी कोत्ता तेन्ना, देवाचें उतर आमी युट्यूबाचेर घालून परगट कोत्ता तेन्ना, तुमी तुमच्या तोंडान उलयन दुसऱ्यांक वॉट्सॅपाचेर हेजेर तेजेर शेअर कोत्ता, सगळ्या सोशल मिडियाचेर तुमी शेअर कोत्ता जाल्यार तेन्नाच तुज्या जिवितांत देवाची देणी ओत्तली. आनीक देवदूत जेजूची सेवा करताले. तर जेन्ना आमी देवाचे भाशेन जालो हाय जाल्यार सगळे देवदूत आमचे सांगाताक आमच्या बरोबर आसात. कित्याक बायबलाचे वेर्स मारलो आहा गुगलाचेर टायप करून चोय. देवदूत देवाचे हुकुमीचेर चलतात. देव जेन्ना देवदूतांक सांगता तेन्ना देवदूत मनशाच्या आदाराक पावतात. तूं जेन्ना देवदूतांक सांगता तूं पवित्र जायन तेन्ना देवदूत तुज्या आदाराक पावतात. तूं जेन्ना देवाचे भाशेन जाता आनीक देवदूतांक सांगता, देवदूतां थंय मागता की हो दुयेंत मनीस आहा, तेज्यो किडनी फेल पडल्याय, एक किडनी फेल पडल्या, एक किडनीचेर चलवता. तर तुवें देवदूताक सांगपाचें, हांव सांतीस त्रिनादीच्या एक नांवान एकाच देवाच्या नांवान हांव तुका सांगता, तुजे थंय मागता की तूं ह्या मनशाची किडनी दुसरी नवी किडनी हाडून ताचे कुडींत भितर घाल आनीक तो आज बडवे ऑपरेशन करून
देवाच्या आदारान ऑपरेशन करून ताका त्या मनशाक रोखडीच नवी दुसरी किडनी ताजे कुडींत येता आनीक दोनी किडन्यो ताज्यो मागीर सारक्यो काम करतात आनी ताजें डायबेटीक कितें आहा तें सारकें बरें जाता. ही पद्दत. तर आमी जेन्ना देवाचे भाशेन जातलीं तेन्नाच आमच्यान अजापां मिलाग्र्यो आमच्या जिवितांत तश्योच दुसऱ्याच्या जिवितांत आमी कोत्तेलीं. पद्दत सारकी सोंपी आहा आनी हेज्या सोंपें संवसारांत कांयच ना. कित्याक सगलो मार फार सगलो जेजून आपल्याचे घेयलो. आमी पिडेंत कोश्टोवपाची आमकां गरजूच ना. आमगेली पिडा जेजून काडून आपल्याचेर घेयली आनीक इट इज फिनिश्ड म्हळें कोबा सोंपाडलें. आमी कोरेजमा बरें आयकताय सोंपाडलें मागीर म्हळ्यार दिमी घाले. पूण आमी तें मांडून घेयलां तुमी दिमी मारे ना नाक मारे तकली मारे कांय जावपा ना. तुमी हे रिती रिवाज करूंक उरलें आमी गोंयकार कातोलिकां. तो सुदरा येता पुरो हें सोडय. जे परी सोरोप कात सोडटा ते भाशेन ही देंवसरा गेली कात सोडय वायट जिवीत सोडय नुस्तें पोजोळपणाचें जिवीत सोडय आनीक पवित्र कातोलीक जाय. तुमकां कसलीच वायटाची एक गरज देखून तुमकां पडपाची ना. वायट मोतींत तुज्या येवपाक देखून ना. मागीर देवदूत ताची जेजूची सेवा करताले. तर आमकां सेवा करपाक देवदूत आहाय. पूण आमी कितें जालें आमकां आमगेलें उलोवप कितें जालां आमगेलें उलोवप देंवसरागे जालां. आमकां आनी कोण चोयताय तुमी आतां आमकां चोयताय तुमकां आतां पयशे जाल्याय आमी आतां काडपाचे दीस जाणटे कितें म्हणटाय आमगे दीस जाले बोल्ले आनी कितें करपाचें वयताय ते दीस कोण बरो ना तेजे खबरी गेलो आमगे आनी कितें गो आतां वयताय ते दीस न्ही गो आमी आनी कितें करपाचें आमकां आनी कितें जाता आमी सारकीं चंय पडलें मांद्रेचेर वो हें देंवसराक उतरां आमगे तोंडांतल्यान भायर सोत्ताय. कित्याक आमी तशींच आमगेलीं वडिलां आनीक जीं कोण दुयेंती आहाय भुरगीं देखून जाल्यार तीं पवित्र कातोलीक न्हय. तेका लागोन हीं आमगेलीं फाल्स उतरां आमच्या तोंडांतल्यान देंवचार भायर काडटा. कित्याक बायबलाचे वेस आहा तो आचें चुये तुजे पडे जिवीत आहा तुजे पडे चिंतप आहा तुजें काळीज पळय रागान बोल्लां तेंच तुज्या तोंडांतल्यान भायर सोत्तलें. हें आमी सगळें बंद करपाक आमकां पवित्र आत्मो घोटाय दितलो जेन्ना आमी सगळें भोगसिताय आनीक सगळ्यांताय जेजूच्या मोगान माये मोगान मीठ मेन नासलेल्या मोगान भोंवताय. तर आमकां हें पळय वायट संवय जालो आहा वायट उलोवपाचें तें आमगेल्या तोंडाक येवपाचें ना. ना म्हणून हीं दुयेंसां आमकां लागपाचीं न्हय. जें आमगे वडिलांनी चोयलां तें आमकां चोवपाक पडपाचें ना. आमी तें हिंगसान बंद करपा जाय. वायट संवय जायन येयलो आहा ती वायट पळय आमगेल्यो चालयो आहाय त्यो आमी बंद करपा जायो. आमी देवाची पद्दत कितें आहा बायबलाची पद्दत कितें आहा आमकां मीस काबार पाद्री कितें सांगता वसाय आनीक हो बायबल तुमच्या जिवितांत तुमी जियेयाय. सुमन भर दर एक घोडी आमी हेंच काम करपा जाय. बरें पागार चोवपाचें बरें आमगेलें जिवीत आमी फुडाराक आमी चिंताय 10-20 वर्सां फुडें आमी चिंताय शिंकतरी कितें कोतलीं ना कॉलेज जातरी कितें कोतलीं रिटायर जातरी कितें कोतलीं हें चोवपा आमगे काम न्ही. आमकां देवान एकूच सांगिलां की तुमी मुगेलें जिवीत आपणायाय. तुमी म्हजे भाशेन जावाय देवाचे भाशेन जाय जाल्यार सगळें आमकां देव आमच्या जिवितांत खुद देव करून दितलो. सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हीज रायचसनेस सारकें देवाचे भाशेन रायट जावपाचें आनी तेज्या उपरांत सगळें आमकां मेळटलें. आमकां धांवपाची आमकां झोरपाची गरज ना. दूत आमची सेवा करपाक आहाय. आज बोडवे देवाचे दूत आमची सेवा कोत्ताय. आनी थंय बरयलो आहा जेन्ना पवित्र आत्मो जेजूचेर येयलो
तेन्ना आंज बोडवे देवदूत देवाची सेवा करताले. थंय आतां हांव पवित्र जाला. म्हजे सेवेक हर एक घडी सगळ्या वक्तार म्हजी सेवा देवदूत करताय. सेवा करताय. फावोच कोन्नाय आमकां. सेवा म्हणून जाणाय आमी कितें ती. आमी घरांत किऱ्यात दोताय आमची सेवा करपाक. आमकां मिनिस्टर आहाय आमची परजेची सेवा करपाक. तर सेवा म्हणल्यार जाणाय आमी टोटल जिवीत आमगेलें मिनिस्टराच्या हातींत आहा. आमकां खूंय काम दिवपाचें, आमगेलें कितको आमकां बरें हेल्थ सांबाळपाचें. हिंगा UK NHS म्हणून आहा. सगळ्यांक बरे भाशेन सेवा कोत्ताय त्या लोकांची. आनीक सगळ्यांक पागार दिवपाचें, काम ना जाल्यार पयशे दिवपाचे हें UK चलता. तर हे भाशेन ते गव्हर्मेंट आमची सेवा कोत्ता. तर देवदूत आमची सेवा कोत्तले म्हळ्यार चिंत्याय तुमी. देवाची सेवा देवदूत कोत्ताय. कित्याक आमचे भितर देव आहा. तेन्नाच आमची सेवा कोत्तले कोण देवदूत. नाजाल्यार तुगेलें जिवीत पिशाच्या सुण्याचे भाशेन. कित्याक चिंता न्ही दुसरें उतर आनीक ना. मोदें बरें सुमराचें जिवीत चलत रे. काडटा रे दीस. ना. पिशाचे सुण्याचे भाशेन नाजाल्यार देवाचे भाशेन. कित्याक तितू मोदें आनी कांय ना. मात्ता धोक मात्ता. चलती का नाम गाडी म्हणटाय आमी. वयताय ते दीस म्हणटाय. ना. तुगे दीस वयताय ते न्ही. तुगेले दीस पिशाचे सुण्याचे भाशेन. हें तुमी म्हणपाचें खूंय उजार करपाचें कांतरां कॉमेडी म्हूण नाकाय. पिशाचे सुण्याचे भाशेन आपूण जियेत म्हणून सांग. आनी तितू मोदें दुसरें आनी कांय ना. न्यूट्रल म्हणटा तें ना थिंगा. बरें नाजाल्यार वायट. काळूख नाजाल्यार उजवाड चोय डिफरन्स चोयाय तुमी. आमकां हर घडी 24 वरां आमकां आमची सेवा करपाक देवदूत आहाय. जेजू देव 37 त्रियाचो एक देव आमचो हितूलो मोग कोत्ता. आमचे सेवेक देवदूत आहाय म्हळ्यार चिंत्याय तुमी. आमी संवसारा म्हणटाय आवय तेंगे किऱ्याद आहा मुगो म्हणून आमकां व्हड अजाप जाता. आवय तेंची कोण सेवा कोत्ता आं. तांकां रांदपाक, रोप दिवपाक, फेर मारपाक, गार्डनाचो काम करपाक, उदक शिंपूंक मनीस आहा किऱ्याद आहा तेंगे. कितू बरें जिवीत न्ही म्हणटाय आमी. सेवा कोत्ताय तेंची. पूण हें आमी केन्ना चिंतलो ना जिवितां की आमी देवाचे भाशेन जाल्यार आमचे देवदूत सेवा कोत्तेले. हें कातोलिकान केन्ना चिंतिलां. हे कोणें किऱ्याद दवरल्या वाड्यार व्हडले अजाप कोत्ताय आमी. देवदूत जेजूची सेवा करताले. कितू आसले ते चोय तुमी. एक न्ही सेवा करतालो न्ही चोय बरें वाचय बायबल. धांवनाकाय. पवित्र कातोलीक जात्रे तुका हें सगळें ही सगळी कृपा देव तुजे भितर आसतलो. तरी सजमणी सगळी तुका मेळटली. कांय भिनाकाय. हांव खूंय वयर सावन पडलो ना. हांवूय तुमचे भाशेनूय आसलोलो. म्हाका फकत 7 म्हयने जाले पवित्र कातोलीक जाले. 7 वर्स न्ही आं. मिस्टेक कोन्नाकाय. 7 म्हयने. देवदूत जेजूची सेवा करताले. तर देव आमचो हितूलो कुयदाद घेता. आमचे सेवेक देवान हितूले देवदूत दवरलो आहा एक मनशाक आं. एकलो देवदूत न्ही. आमी मनशांनी एक वायट संवय आमच्या मतींत आहा. आमी म्हणटाय मुगेलो गार्डन एंजल. हें मनशांगे चिंतप. एकूच आहा म्हणटाय ते मुगे गार्डन एंजल. पूण हिंगा तेच बरयलो ना बायबलाचेर. बायबलाचेर कितें बरयलें चोय. देवदूत जेजूची सेवा करताले एकलो आहा हिंगा. जेजूचो गार्डन एंजल ओ जेजूचो देवदूत जेजूची सेवा करतालो बरयलो आहा ना. आनीक देवदूत जेजूची सेवा करताले. तर तुमी वायट हें लोकांक पत्तें फाल्स लोकांक शिकयनाकाय. तुमचे मतीं कितें आहा तें
तुमकां वडिलां शिकयलें तें शिकयनाकाय. स्वता कितें आहा तें चोयाय आनी स्वतूच तुमकां मेकळें कोत्तेलें बायबला वेर्स आहा चोयाय. फकत स्वत तुमकां पवित्र कोत्तोलें. मेकळें वायटांतुलें मेकळें कोत्तोलें म्हळ्यार कितें? पवित्र कातोलीक कोत्तोलें. नाजाल्यार तुमी पिश्यांच्या सुण्यांचे कातोलीक. फकत स्वत तुमकां मेकळें कोत्तेलें. तर एक उतराची आमी सोजमणी काडनाय. आतां करतेले म्हणून पूण आमगे भावाट कित्याचें आहा? मुगेलो आंज बोडवो एकलो. जेजू देवान आमकां कितू आंज बोडवो दवरलो आहाय जायते. आमी एक किरेदाचेर आमी स्वता तेचे भाशेन आमकां एक आंज बोडवो गोडी आसपाक शकता. तो हेजो दुबाव आहा जायत जाणां. आनी आंज बोडवो तुगेले शेवेक आसना. ते देवाच्या काकुटीन देव फावो कोत्ता. पूण हिंगा जेन्ना तूं पवित्र जाता, तूं देवाचे भाशेन जाता तेन्नाच जायते आंज बोडवे आमची सेवा करतात. पवित्र कातोलिकांची. दुसऱ्यांनी दुसरीं सगळीं देवाचे काकुटीचे जियेताय. जे पोरी आदां येवन पातोक कादारलें तें पातोक आजून लोक घेनाहा. तीं तेच भाशेन देवाचे कृपेन इतुलीं 1000 वर्सां संवसार चलोलो जेजू येचनी फुडें देवाचे कृपेन देवाचे काकुटीन. तर काकूट मर्सी आनी कृपा म्हळ्यार ग्रेस न्ही. ग्रेस फकत पवित्र कातोलिकाकूच मेळटा देवाची. देव तुजे भितर आसपाचो. तर आमी हें सारकें जाणा जावन घेवपाक जाय दर एक कातोलिकान. तुवें व्हडले इगोर्जी नेट मारले, लेज्या मारी ग्रुपा जॉयंट जालीं, आतां वाड्यां जोमात जाताय म्हण तूं त्योय चलताय. तिंदी जॉयंट जालीं. म्हाजी आनी ग्रूप आहा इगोर्जी कपल्स ऑफ क्रायस्ट म्हणून आहा आनी कितें यूथ ग्रूप म्हणून आहा. हें सगळें मिटा मारपाचें. एक बायलें एग्जांपल दिता तुमकां हांव टेस्टिमनी. ती बायल जोम्याची लिडर आहा केसोले लेज्या मारीचे आनी सगळीं दुयेंसांनी भरलोली आहा. एक चेडो चेडूं काजार जालें आनी फाटीं सारको ह्या दिसांनीच बरो ना जावन सारको हॉस्पिटलां पडोन सगळीं लांगसां टोटली फेल जाल्लीं. आनीक ती बायल आतां ह्या दिसांनी पवित्र कातोलीक जायन तेयिकलीं दुयेंसां बरी जालीं. जिवीतभर दुयेंस भोगताली. पूण लिडर आहलोली केसोली जोम्याची व्हडली लिडर आनी दुसरी जोम्याची प्रेजिडेंट कितें प्रेजिडेंट दुसरी जोम्याची आनी ह्या जोम्याची लिडर. आतां पवित्र कातोलीक जाली म्हणून तेय गेलीं दुयेंसां बरी जालीं. आनीक घोवूय आतां काल पळय घोवाकूय डिस्चार्ज केलो हॉस्पिटलांतलो. लांग्स टोटल फेल जाल्लीं. घोवानूय पवित्र कातोलीक जायन घोवानूय मांडून गेलें. घोवूय पवित्र कातोलीक जालो आनीक आतां दुयेंस तांचें सोशिल्लें पयस गेलें. दुयेंस सोडून वयता. तर ही पद्दत तूं कितें कर, तूं कितले हातपाय मार, तूं बुडतलो. फकत पवित्र कातोलीक जावपा पडटलो. आनीक दुसरो उपाय ना. तुम धर्मान लिडर जोम्या लिडर आसूं वो जोम्या वांगडी आसूं कांय फायदो ना. चोय तुमगेले वाड्यान नोदोरमान चोय जोम्या लिडर आहाय तांकां चोय ना जोम्या वांगडी चोय तें कितें भोगताय तीं चोय पेंसांव भोगताय. हिंगा बंद करया. फाल्यां कंटिन्यू करचें. थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. रोजार करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका मारियो आनीक ताचे फॅमिलीक फ्रांस्किना फेर्रांव आनीक तिचे फॅमिलीक जॅकलीन आनीक ताचे फॅमिलीक तेओदोमिरा रोशा आनीक तिचे फॅमिलीक कोलेत आनीक
ताचे फॅमिलीक जॉन्सी आनी ताचे फॅमिलीक सुकोर आनी ताचे फॅमिलीक जेसी आनी ताचे फॅमिलीक हेनरी आनी ताचे फॅमिलीक पियेदाद वाज आनी तिचे फॅमिलीक मोरियान आनी तिचे फॅमिलीक जिपोट आनी ताचे फॅमिलीक जोकी आनी ताचे फॅमिलीक क्रिस आनी ताचे फॅमिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनी ताचे फॅमिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर सगळ्यांची दुयेंसां तूं बरी कर सगळ्यांचें वायट जिवीत तूं तांकां दाखोवन दी की फकत जेजू सोरवंडार म्हणून ती जेजूचे भाशेन जावपाक कसल्यो 8 व्हिडिओ आडकुळ्यो कसल्या कामाक पुर्तुगेज पासपोर्ट करपाक नाजाल्यार विजा लावपाक आनी कितें तांचे जे प्रश्न आसात ते सगळे तांकां सुटावे करून तांकां तूं फावो कर तातूंतली तूं तांकां मेकळीं कर कितें जावं ड्रायव्हींग टेस्ट जावं कितें तांच्या जिवितांत आडकून उरलां तांकां आजून मेळूंक ना फावो जावंक ना तूं तांकां तुजे काकुटीन तूं तांकां फावो कर तशेंच अल्सराचें दुयेंस भिंडाचें दुयेंस जोऱ्याचें दुयेंस डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल हाय ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर लंग्सां उदो जालें तें पॅनक्रिया फेलियर किडनी फेलियर हार्टाचे प्रॉब्लेम हार्टाच्यो आर्टरीज ब्लॉक जाल्याय त्यो आनीक जीं कोण कामाक वयतात तांचो पगार वाडय पोस्ट वाडय जांचे बिझनस चलता तांचे बिझनस वाडय जीं कोण नवें काम सोदतात तांकां जायत्या पगाराचें व्हडले कंपनींत काम फावो कर आनीक जांकां बसून दवरल्यात कोवीड पिडेक लागून तांच्यो कंपनी परतून चालू करून तांचें काम तूं पगार वाडोवन पोस्ट वाडोवन तांकां परतून कामाचेर चडय आनीक हीं सगळीं दुयेंसां बरीं जाल्यां तीं ह्यो सगळ्यो अजापां तांच्या जिवितांत ताणें पळयल्याय तीं हीं सगळीं अजापां पळोवन तांकां पवित्र जावपाकूय तुजी कृपा तुजो मोग पवित्र आत्म्याचो आदार तूं तांकां पवित्र कातोलीक जावपाक फावो कर ही सगळीं मागणी तुका करता हांव सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्या चोड्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.